गोंयकाराचो लिडर म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता जांकां सोशल सर्वीस रोगतान आसत आनीक इतलो तो लोकांक पावलो आनीक एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक. आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून आनीक इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो. इट इज रियली शॉकिंग. इट वॉज लायक अ ब्रदर. जे नातें आमचें कॅम्पेनाच्या वेळार जावं ड्युरींग द डेज इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा, फॉर द काँग्रेस पार्टी टू लूज such a dynamic personality, someone who always fought for the right. आनीक पोंडाच्या हिता पासत इतले तेणें केलें. आमदार नासतना इतली सेवा केली. एज अ डॉक्टर वॉज अ हेल्पींग हँड, रोल मॉडल फॉर द युथा मदें आनी गोंयकारां मदें. म्हाका दिसता एक शॉर्ट पिरियड टायमान ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. इट इज रियली सॅड टुडे फॉर द ट्रॅजीक डेथ. कित्याक दांडेलीच्यान जेन्ना तो येतालो म्हाका दिसता सर्कमस्टेन्सीस आनी हाव इट हॅपन. मोबायल सगळा पळोवप, गॉट बिटन. दे से इट इज अ रेटल स्नेक. द पोस्टमॉर्टम हॅज जस्ट स्टार्टेड नाव. बट म्हाका दिसता ग्रेट लॉस. मे सोल रेस्ट इन पीस. फॉर अस personally, we stand in solidarity with the family. Of course, his mom, dad, brother, it's a great loss for them. It's all very possible now, but only I want to say life is so uncertain. आनीक खरेंच दूख दिसता. लास्ट ऑलमोस्ट 1.5-2 महिने आमी ताजे बरा क्लोजली एज इंडिविज्युअल एज एल्टन असो एज पार्टी अशें आमी ताजे बरा आशिल्ले. आनी एक उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका दिसता राजकारणां हांवें तरी चोयलो ना. इतलो एग्रेसीव टू गो ऑल आउट टू हेल्प. आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो, एल्टन बाब परतून करया मरे, घोट करया मरे आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें एशें कोन्न. इट लायक ही वॉज टोटली इन टू इट. एंड इट इज नॉट दॅट पॉलिटिक्स एशें कोन्न. ही हॅड लव फॉर हिज पीपल. फोंडेकारांक म्हाका दिसता आज खरेंच सारकें दुखेस्त खबर. आनीक जेन्ना आमी सकाळ कडेन इट वॉज लायक टोटली शॉकिंग. कित्याक एक बरो मनीस एक वॉज अ रियली गूड पर्सन. सो इनफॅक्ट एज खरें दूख दिसता. आमी तरी ताजे बरा भोंवले. आमी चोयलां तो मोग लोकां मदें आनी एग्रेसिवनस आशिल्लें. सो खरें दूख जालें. कित्याक बरो मनीस आशिल्लो. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.